Welcome to the Garden of Glory. प्रितीच्या भयणी भावांनो, सगळ्यांक तुमकां शाश्वत आदाराच्या मायेच्या नोवेनांत येवकार. मारिया आमच्या मायेचो खेरीत गूण ओगेपण आमी तिच्या जिवितांत पळयलां. तर ह्या वेळार एक घडीभर ओगी रावया आनी आमच्या जिवितांतले गोश्ट आनी दूख मनांत हाडुया आनी ओगेपणान मायेच्या पांयाची दवरया. ओगेपणानूच भावार्थान आमी आमच्या काळजांतले मागणे तिका उबारुया. माये, आमचे गोश्ट आनी दूख आमी देवाच्या हातांत घालता. ह्या आमच्या गोश्टा दुखींनी जेजूचेर नदर घालूंक आमकां शिकोय माये. पवित्र कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा, आमच्या दुस्मानांतली, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन. शाश्वत आदाराचे माये, तुज्या आसऱ्या खाल आमी रिगतांव. ए भाग्यवंती माये देवाचे, बेपरवा तूं कोरिना काय आमच्या मागण्यांची, आमच्या गरजांची, पूण निवार आमकां सर्वय विघ्नांतली. ए अनंदवंती आनी भाग्यवंती आंकवारी. शाश्वत आदाराचे माये, तुजें नांवूच घेतल्यार आमचें काळीज विस्वासान भरता. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें सगळ्या म्हज्या काळजान म्हज्या देवाचो मोग आनी चाकरी करूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांवें केन्नाच मागण्यांची बेपरवा करिना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. निर्मळपणाच्या पवित्र शेगुणार आड ताळण्यांनी. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हांव पातकांत पडल्यान त्या निर्भागांतली तांतूंतलो वेगींचे वेगीं उठूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पातकाची संवय सोडून दिवंक हांवें सगळे बळान वावरूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. संवसाराच्या सगळ्या वायटाक आनी भुलोवण्यांक हांवें धीर घेवन पाट करूंक आनी तांचे कडसून पयस रावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. साबार पावटी आनी भोक्तीपणान कुमसाराचो आनी कुम्यांवाचो साक्रामेंत घेवन क्रिस्ती जिविताचे आनी म्हज्या भेसाचे कायदे पाळूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. कोश्टां उपद्र्या मदें सोंसणिकायेन देवाचे खोशेर राजी जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. पिडेंत आनी दुखींत, दुर्बळकायेंत आनी आकांतांत. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मन बदलून देवाशी परतूंक हांवें दिसान दीस पाटी रावना जावंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. सदांच हांवें तुजो मोग आनी सेवा करूंक आनी तुजो आलाशिरो मागूंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. हेरांक तुज्या मोगा सेवेची आनी तुजो आदार मागचे वाटेर पावोंक. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. मरण लागीं पावतोच हांव सासणांत भितर सरतां ते घडयेर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. म्हजी निमणी घडी पर्यांत हांवें निमणो सुस्कार सोडी पर्यांत तूं म्हजी जतन कर. मोगाळे माये, म्हाका मजत कर. आमच्या पासून माग ए शाश्वत आदाराचे माये. क्रिस्तान भासायलां तें आमकां फावो जावच्याक.
प्रार्थुया. सोर पोदवेदारा आनी काकळुजरा देवा, जाणें मनशा कुळाक आदार दिवच्या पासत निर्मेलाय आंकवार मरी जावंक आवय तुज्या एकल्याच पुताची. तिच्या मागण्या वरवीं आमी पातकाचो ओसो वाटावंक आनी करूंक तुजी सेवा निर्मोळ काळजान. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सासवोत आदाराचे मायेक मागणे. नोवेनाचे मागणे. ए माये पेरपेत सुकोरीचे, पळय म्हाका एका निर्भागी पातक्याक. तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थान तुका आनी दवरतां तुजेर सगळो म्हजो विस्वास. ए माये काकलुतीचे, तुज्जुरे कोर म्हजे. हांव आयकोतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसरो आनी भरवासो पातक्यांचो. जा तर म्हजो आसरो आनी म्हजो भरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक, जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका. तुजी सासणाची चाकूर्ण कशी. हांव दिनवास आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकलुतीन हो विस्वास तुजे थंय. खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासणाच्या सालवसोवाची. कोटा जायते फावटी आदीं निर्भागी जावन पडलीं, कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतली म्हूण. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां. पातकांच्या ताळणेंत तुजो आदार मागोना जायत म्हूण आनी ह्या वरवीं इबाडीत म्हूण म्हजो ओत्मो. हो पळय वर्तवता उपकार जो मागता तुजे थंय. तुज्यो गरजो उक्त्यो कर. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं. तुका दिसता त्या प्रमाणें कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळोवंक ओदीक करून येमकोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका. ए मारये आधार म्हाका दी. माये पेरपेत सुकोरीचे निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक अशें जावं. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नोमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुज्या थंय आसा. ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नोमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. सासवोत आदाराचे माये तुज्या भुरग्यां पासत विनोती कर. नोमान मारये कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा. ओस्त्र्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. भाग्यवंती मारये आदार दी अदृश्टाक सांपडलोल्यांक. मजत कर असोक्त काळजाच्यांक. खुशाल कर दुखां वळयतल्यांक. माग पोरचे पासून
जा शारांतीन देवाच्या मुणयाऱ्यांची विनोद कोर सगळ्यांक देवाक भेटयलोल्या वस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासणांचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो ए सायबिणी आदार दिनार गोरजांत आनी दुखी खोंतिनी प्रार्थुया धोनिया जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच दोयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापांच्या उपकाराक आमी मान दितां आनी मागतां तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदांकाल फळ तुजे सोडवणेचो तूं जो जियेताय आनी राजवट चलोयताय सासणाच्या सासणांक अशें जावं उगडास कोर भोव कोनवाळे आंकवार मारये तुजो आदार मागतोल्यांक आनी तुजी मोजत सोदतोल्यांक तुवें फाट ओडलाय म्हूण केन्नाच आयकूंक ना हे आंकवारेचे आंकवारी म्हजे माई भरवाशान तुजे पोदवेर पात येवन हांव तुजे सोरशीं येतां आनी तुजे आदीन म्हाका घालतां देवाच्या पुताचे माये म्हज्या मागण्यांची बेपरवा करूं नाका पूण दया करून ती आयकून घे आनी फळादीक कोर आमेन सासवत आदाराचे माये माग आमचे पासत आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षितां तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार आमेन नोमान मारी कृपेन भरलेले सर्वेस्पोर तुजे थंय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू भाग्यवंत मारये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनोती कोर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदांकाल आमेन. Thank you for joining today. If this helped, please like, share and subscribe to support this ministry. God bless you.